नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां बऱ्यापैकी खीर करून दाखयतां। ताका लागून कितें घेतलां तें पळयात आं। हे पळय, हे घेतल्या साबुदाणे आनी हे उदकान हांवें पळय फुगोवन दवरले। आनी आतां हे पळय हांवें खतखतीत उदक केलें, तातूंत हे घालता आनी 1 चमचो भितर घालता तूप। साबुदाणे जाय दिले। आता हे साबुदाणे आसा पळय ते हांव हातून ओतता आनी ताचेर न्ही थंड उदक ओतता। आनी थोडे हे पळय उदक घेतला थंड ते घालता आनी हे बरे गाळे। आता हे अशेंच दवरता। आता हांवें कायल दवरले गॅसीचेर आनी तातूंत इल्लेशें तूप घातला आनी ह्यो घालता भितर शेवयो 1 वाटी, 3 वाटी आनी बऱ्यो भाजता। आता ह्यो शेवयो न्ही काडल्यो न्ही हांव आतां दूध तापयता। हे पळय आता हे दूध बरें तापोवनी इतल्यान आमी कितें करूया जाणा। आता आमच्या दुधाक न्ही ही पळय उकळी आयली। आता आमी कितें करूया, तातूंत शेवयो घालुया। आता शेवयो आमी बारीक गॅसीचेर उकडपाक दवरता। मातशें धाकणें अशें ओपन सांडपाचें, कित्याक जाणा सायडीच्यान नाजाल्यार तो उमाळो येवन वतन वयतलें आमचें दूद। आता हे आसा पळय कणग्यो, ह्यो कणग्यो हांवें उकडल्या आनी वयली साल काडून दवरल्या। आता ह्यो उकडलेल्यो कणग्यो आसा पळय तांचे हांवें पळय कुडके केले, बारीक बारीक करा। आता हे पळय शेवयो आमच्यो शिजल्यो। आता आमी तातूंत न्ही केशराचें दूद घालुया। तशेंच आमी हे पळय साबुदाणे दवरलेले पळय ते घातले आनी अशे साबुदाणे थंड बीन उदक कित्याक घातले जाणा मागीर ते बरे मेकळे मेकळे जाता पळय। आनी आता हे साबुदाणे आमी घातले पळय ते खिरीन बरे सारखे दिसता सारखे। आनी आता भितर न्ही आमी सोमते कणगी घालुया। आता आमी भितर कणगी घातली न्ही, आता थोडेशें मीठ घालुया। आता न्ही भितर हे पळय भितर साखर घालपाची, पण हांव न्ही गोड घालतलें 1 वाटी। तुमकां टेस्टी प्रमाणे घाला, चड गोड जाय जाल्यार आनी इल्लें घातल्यार जाता, नाजाल्यार अर्दी साखर आनी अर्दें गोडूय घातल्यार जाता। आनी आता भितर लास्ट घालुया आमी वेलची पावडर। आनी आता बरो एक उमाळो येवनी जाली रेडी टू सर्व। आनी तुमी आता पळयली न्ही हे पळय आतां धाकणे काडले पळय, मस्त अशी खीर रेडी टू सर्व जाली पळय, सुंदर। एक 10 मिनटां आनी दवरा। आनी हे पळय साबुदाणे बीन बरे दिसता पळयले भितर, मुद्दाम अशी करून पळय जाले गॅस करता बंद। आता ही खीर तुमकां पळया येल्लो विश कशी दिसता न्ही, तेका मातशीशी दूद
घातला तरी पण ही तशी दिसता कित्याक जाणा हेका लागून आमी कणगी घातल्या भितर आणि दुसरी म्हणजे भितर केशर घातला आणि तिसरे कितें जाणा आणि आमी गोड घातला भितर. आता हांव सर्व करता. बरो वास येता, वेलची बीन भरपूर घातला न्ही. हे पळया, हे पळया बरी दिसता पळय ग्लासान पळोवपाक. अशीच तुमी मुद्दाम करा. बरें तर.